स्पेशली कितें जाला हांगा आतां सिवरेजचें लायन काम चालू आसा आनी तेज्या कारणामुळे ते कितें जाला पॉट होल्स मातशे वाडल्या पूण गेल्या 4 दीस पयलीं पावस नासलो तेन्ना आमी थोडेशे पॉट होल्स सिमेंट कॉन्क्रीट घालून ते पुरयले पूण हांगा कितें जाता प्रॉब्लम हांगा लेवल धाकटो जावन उदक हांगा उरता तेज्या खातीर खंय तरी उदीक उरपाक जायना भुरगीं इस्कॉलांची जेन्ना इस्कॉलाक वयता तेन्ना तांकां त्रास जाता चलता येना कित्याक उदीक भरलेलें आसता म्हणून ते खंय तरी उदीक उरपाचें न्हू म्हणून आमी त्या खातीर एक आज इन्स्पेक्शन केलें आनी खंय तरी एक वाटचाल काडल्या खंय तरी एक मातशें एक चर मारून उदीक खंय तरी सोडपाचें म्हणून आनी आतां सप्तकूय लागीं पावलेले जाता इतले आमी रस्ते खंय खंय बुराक पडले कित्याक येणाऱ्या 3 म्हयन्या मागीर बरें हॉट मिक्सिंग रस्ते जावपाचेच आसा पूण खंय तरी आतां काम चालू आसा लोकांक त्रास जाता इतले लोकांनी मातशें हें करून घेवचें बाबा कित्याक सिवरेज लायनी 50 वर्सांनी येता वॉर्डान आमच्या आनी तेच्या खातीर खंय तरी मातशें तोडफोड जातलेच म्हणून तुमी मातशें हें करा खंय तरी आमी खंय चुकता आमी खंय पावना जाल्यार तुमी मातशें आमकां फोन मारले पुरो आमी तो खंय तरी प्रॉब्लम आसा तो आमी सॉर्ट आवट करूया हो प्रोजेक्ट आमी पयलो घेतिल्लो म्हणजे वायडनींग ऑफ रोड आनी वायडनींग ऑफ रोड घेता आसतना आमचें प्लॅनिंग आशिल्लें की तें 30 जुना पयलीं काबार जातलें पूण जेन्ना आमी एक्सक्युजेल 15 दीस पयलोच पावस जालो आनी ताच्या खातीर मातशें आमचें प्लॅनिंग खंय तरी फेल जालें म्हणून आतां तो रस्तो सगळो रेडी आसा इलेक्ट्रीक केबल्स बी आमी सगळ्यो काडिल्ल्यो आसा आनी आतां रस्तो बरो जाला आतां हांवें ताका डायरेक्शन दिल्या की आतां आमचो सप्ता येता सो सप्ता पयलीं हे सगळे रस्ते तेंचे खड्डे पडल्या ह्या स्क्वेराच्यो आनी हाच्या भायरूय बी हाजो एई आसा पूण आमचो PWDचो सो तांकांय आपूण सप्ता पयलीं खंय खंय खड्डे पडल्या तितलेय पॅचअप करा खंय खंय रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड्स जावपाचें आसा तेय बी रिइन्स्टेट करा आनी सप्ता पयलीं लोकांक असुविधा जावची न्ही अशें आमी पळयतात आनी त्या खातीरूच आजे जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतिल्लें हाच्या भायरूय बी तानिया कडेन आमचें सिवरेजीचें काम चालू आसा आनी थंय बी खुबशे कडेन खड्डे पडिल्ले आमकां दिसले ह्या रोडार खड्डे पडिल्ले आमकां दिसता लोकां कडेन हांव खरेंच एक सॉरी म्हणटा की तुमकां हो सगळो त्रास हें करचो पडटा पूण रोखडेंच जाता तितले बेगीन म्हणजे आज ते हांवें ताका नाल्यार बाय दीस वीक ऑर मॅक्झिमम बाय मंडे हें सगळें कामां स्टार्ट करा म्हणून तेन्ना करून लोकांक त्रास जावचो न्ही इवन पावसान जावचो न्ही असो आमी मॅक्झिमम पळयता मागीर जर पावस येतकूच आमी रोखडेंच हॉट मिक्सिंग करतले ताजो प्रॉब्लेमूच ना ताजो हॉट मिक्सिंग बी सगळो पास जालो आमच्यान हिरालाल पर्यंत वयर वर्णा पर्यंत तोय रस्तो पास जाला आमचे सगळे पावसान मातशें 15 दीस पयलीं येवन सगळे मातशें गडबड जाली आनी त्या खातीर होय रस्तो जातलो हॉट मिक्स सगळे जातले म्हणून पावसानूय त्रास जावचो न्ही तातूंत भितर सप्ता आसा सप्ताक तुमकां खबर आसा हजारांनी भावीक सगळ्या कडल्यान येतात तो खंय जावचो न्ही ह्या खातीर सगळे खड्डे पयलीं रिइन्स्टेट करप आनी जंय जंय म्हणजे तानिया हॉटेला फुडें थंय सगळ्याक उदक भरून आसा सो सिवरेजवाल्यांचें काम चालू आसा सो तांकांय सांगलां जाता तितले तुमी रिइन्स्टेट करून लोकांक मिनिमम त्रास जाता असो करचो आनी त्या खातीर आज इन्स्पेक्शन घेतिल्लें हांगा थोडे ट्रेंचीस मारल्या हांगा सिग्नल येतले म्हणजे हो फूल स्क्वेअर जो आसा रस्तो वायडन जातून हो फूल स्क्वेअर आमी डेवलप करता वास्को भितर पयलींच जेन्ना एंट्री मारता कोणूय जे बुरशेपणां आशिल्लीं ती काडपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताच्या अंतर्गत तुमी पयलें की अंडरग्रावंड केबलिंग जालें आतां ST लायन केबलिंग जातलें सो आमचो असो एक हें आसा की वास्को कोणूय भितर सरता तेन्ना ताका फर्स्ट इम्प्रेशन वास्कोचें बरें आसचें म्हणजे हाज्या मागीर आतां खरें 3 प्रोजेक्ट लायन्ड अप आसा म्हणजे आतां रोखडोच 15 तारखे भितर आमी फीश मार्केट इनॉग्रेशन करतात तशी सगळी तयारी जाल्या काल ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हांव उलयलां आनी ह्या दिसांनी आपूण डेट दिता म्हणल्यार सो तो जातलो चीफ ऑफिसर्स बंगलो सप्ता जातकूच इमिडिएटली ताचें फावंडेशन स्टोन घालतले आनी तो स्टार्ट जातलो पावर हावस ऑलमोस्ट कंप्लीट आसा बायणाचें गार्डन ताजोय बी वर्क ऑर्डर दिवन आमी वी कॅन स्टार्ट एनीथींग म्हणजे फक्त पावस आमी फाटीं फुडें पळयता की सगळे 7-8 प्रोजेक्ट म्हाका दिसता एका बरोबर सुरवात जातले म्हणजे वास्को एक वेगळें करपा खातीर जे आमी प्रयत्न आसा ते लोकांक दिसपा लागतले आतां बायणां जातले हांगा जातले आनी आमी खंयचोच गोश्ट एका वॉर्डान कॉन्सन्ट्रेट करूना आमी सगळ्या कडेन सर्वांगीण विकास जसो म्हणटा आमी केल्लो आसा त्या खातीर आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर हांव खरोखरच म्हणजे मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की पयले फावटी वास्कोक आमी इतले पयशे दिल्ले पळयतात